13 ते 16 फेब्रुवारी 2025 मजगती केरळात जाल्ल्या 49व्या वरिष्ठ राष्ट्रीय योग सर्तीत गोवा योग असोसिएशनाच्या खेळगड्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केल्या. प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाला ह्या पंगडान वेगवेगळ्या गटांतल्यान जायती पदकां मेळयल्यांत. ह्या सगळ्या खेळगड्यांचो मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकरान भोवमान केलो. RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. आम्ही आता फाटले 2 वर्सां जाली आमी नॅशनल वचूंक पावला, कारण आमचे लाडके आमचे आमदार हेंच्यानी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी हेंकां हेंचे मोटिवेशन हेंचे सपोर्टाचेर आमी फुडें सरतात. नाजाल्यार आमी इतले फुडें सरोंक पावनासले पयलीं इतले जाताले आमकां केन्ना सपोर्ट मेळनालो. सो आतां मातसो आदार मेळटा तांचो आनी कितेंय गरज आसल्यार कितें मागल्यार केन्ना ना म्हणलें ना तेंच्यांनी. सो सगळ्यांत व्हडलो आमचो आभार आमचा लाडके MLAचो. सो आमकां म्हाजो व्हडलो भाव आशिल्लो तो आमकां एवरी टायम हेल्प करता आनी भुरग्यांक सुद्दां केन्नाच तें हें करूंक ना. प्रत्येक कितेंय केन्नाय फोन खंयच्या टायमार फोन केल्यार फोन घेतलेलो आसा, केन्नाय कसलोय हेल्प तेणें आमकां ना म्हटलेलो ना. मेन आमचो उपकार आसा आमचो आमदाराचो. हे टोर्नामेंट आमचो जाल्लो केरला जाल्लो तिरप्पनकोडा, तेजो 49th नॅशनल सिनियर नॅशनल्स तो. सो हेजे पयलीं खुबशे जाल्ले आसा. आमी लास्ट टायम्स गेल्ले आसा मेडल्स, 1-2 मेडल्स घेवन येयले, चड घेवन ना. हे फावटी आमी 6 मेडल्स हाडलेले आसा. ते डबल्सान आर्टिस्टीक सोल डबल्स गोल्ड, रिदमीक डबल्स गोल्ड, आर्टिस्टीक पेर सिंगल सोलो सिल्वर आनी ग्रुप इव्हेंट आमचो सिल्वर आनी प्लस बॉयसांचे आर्टिस्टीक आनी रिदमीक पेरान ब्रॉन्झ हाडलेले आसा. प्लस आमी प्लेसीस हाडलेले आसा. ते प्लेसीस आमचे टॉप 6 प्लेसीस आसा आमचे. प्लस सगळे मेडल्स हाडला ते फक्त आमचे दामोदर सर आणि आमचे MLA सर संकल्प आमोणकर सर. आमी फ्रॉम 4 to 5 years आमी नॅशनल्साक सिलेक्ट जाला, पूण आमी केन्नाच नॅशनल्साक वचूंक पावूंक ना, कित्याक की आमकां सपोर्ट ना, फायनान्शियल सपोर्ट ना, मोटिवेशन ना. पूण आमचे दामोदर सर तर फ्रॉम 10 years आमकां ट्रेन करता. पूण इतके आमी सगळे बरें ट्रेन केला पूण खंय वचपाक पावूंक ना. आमचे जेन्ना सर आमोणकर सर जेन्ना येयले तेंच्यांनी मोटिवेट केले, आमकां फायनान्शियली सगळे सपोर्ट दिले, म्हणून आमी आयज थंय केरला पावपाक म्हणजे पार्टिसिपेट करपाक आमी पावले. गोवा योगा नॅशनल सिनियर प्लेयर आम्ही आता हाली केरला गेल्ले, तितून आमचे टोटल 14 मेडल्स काढला इन 6 इव्हेंट्स. आणि हांकां हे सगळे करपाक आमच्यांनी मेहनत केलात, पूण आमचे फाटी लागून आमच्या सरान खूब मेहनत केला. ही सगळी मेडल्स जितके हाडले आमी तितून मोस्ट सगळे क्रेडीट जाता ते आमच्या सराक, कित्याक इव्हेंट आमचो असलो आमी स्टेजीर चडून परफॉर्म करतले, पूण सकल रावन सर आमच्या परफॉर्मन्साच्या टायमार थरथरतालो. व्हिडिओ बीन काडपाच्या टायमार आमच्यांनी पयले सराचो हात हालतालो फूल, म्हणल्यार आमी परफॉर्म करतले पूण प्रेशर आसलो सराचेर. चिंता ही सगळी मेडल्स हाडला, तितून सरान आपले खूब मेहनत घातला. आमची प्रॅक्टीस घेतली, आमकां व्हेले हांगासून. आमी एक टायम प्रॅक्टीस जावन आमी जेन्ना रुमान पावतली तेन्ना सुद्दां आमी फूल थकलेली आसतली, जाम आसतली. तितकेच सर सुद्दां आसतालो, पूण थंय सुद्दां सर आमकां पळयतालो. आमची बॉडी पेन बीन जाताली, नॉर्मली अशें कोचीस करना, पूण आमचो सर असो आसा की आमची जर फाट बीन दुखताली प्रॅक्टीस करून, सो आमकां ऑयल मसाज बीन करतालो फाटीक. आयज जे आमचे सगळे भुरगे आसा जे गॉन टू केरला टू पार्टिसिपेट इन 49th सिनियर नॅशनल योगा चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज बाय एसोसिएशन ऑफ केरला, योगा एसोसिएशन ऑफ केरला. आणि हे जे सगळे भुरगे आसात ते सगळे जाण आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी सगळ्या वयले आनी तांकां लीड करपी आनी सदांच तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन तेंची डेली प्रॅक्टीस तेंचो कोच म्हाजो मित्र दामोदर गोवेकर जो आमच्या बरोबर हांगा उपस्थित आसा. तेच प्रमाणे हे सगळे आमचे स्टुडंट्स जेंच्यांनी हे योगा भितर पार्टिसिपेट केलेले, हे फर्स्ट टायम न्हू, कितलींशीं वर्सां जाले ते मेहनत करीत आसा. आनी आयज खंय तरी आमकां आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक, आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खंय तरी अभिमान आसा. वी आर प्रावड ऑफ देम दॅट तेंच्यांनी आयज केरला नॅशनल योगा चॅम्पियनशिपाच्या अंडर 6 मेडलां जिखलेले आसा ह्या भुरग्यांनी. सो तेजे भितर तेंच्यांनी गोल्ड जिखलेले आसा, सिल्वर जिखलेले आसा, ब्रॉन्झ मेडल जिखलेले आसा. सो इट इज अ बीग मुवमेंट फॉर द पीपल ऑफ मुर्मुगांव. हांव तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता, कित्याक तेंच्यांनी जी मेहनत घातलेली आसा, कित्याक हांव तांकां पळयता रात दीस ते बावडे डेली प्रॅक्टीस करीत आसता. आनी खरें श्रेय म्हणटा ते क्रेडीट तेंच्या सरा कोचाकूय वयता, कित्याक तो तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन तूं पळयता आसतलो. हांवें तरी आसून म्हाका दिसता आयज आमची बाकीची धाकटी भुरगीं ना, तांकां तुमी मुद्दाम पळोवंक जाय, कित्याक हांवें सीन देयर परफॉर्मन्स
इतले ते परफॉर्म करता, इतले ब्युटिफूल करता. तेंचो व्हडलो ग्रूप आसा. इट इज मोर दॅन अराउंड 20-25 भुरग्यांचो ग्रूप आसा जे डेली हे प्रॅक्टीस करता. आनी म्हाका दिसता त्या भुरग्यांचो, धाकट्या भुरग्यांचो जो फ्युचर आसा तो ब्रायट फ्युचर आसा. म्हाका दिसता हेजे भितर तांकां सगळ्यांक इंट्रस्ट हाडपाक आनी तांकां हे डेली सगळ्यांक वांगडा घेवन वयपाक जाल्यार फाटल्यान जर कोण मनीस आसा जाल्यार तो दामोदर बाब आसा. कित्याक तेणें तांकां सगळ्यांक एकठांय दवरलेले आसा आनी वांगडा घेवन वयतले. हेज्या पयलींय तेंच्यांनी लास्ट टायम ते गेलेले ते आमचे हांगा गेलेले हिमाचल, थंयसरूय तेंच्यांनी मेडल्स घेतलेले आसा. म्हणजे खंयसर योगा नॅशनल चॅम्पियनशीप जाता पळय थंयसर ते एवरी टायम वयता. आनी व्हडले म्हणटा ते कितें तांकां व्हडलो सपोर्ट मेळना. ते स्वताच्या सपोर्टाचेर, स्वताच्या फायनान्साचेर ते वयपाक लागलेले आसा.